Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मोगाच्या भावां भयणीनो, पास्कांच्या 5व्या सातोळ्यांत आयज आमी प्रवेश करता. आयचो सेवा धर्म जिवंत जेजू जो आमकां सांगात करता आनी आमच्या कठीण प्रसंगांनी आनी पातका मरणाचे सावळेंत आमकां भरवंसो दिता, ताचेर आमी भावार्थ दवरूंक हुस्कायता. देखून आयच्या सेवा धर्मांचो विशय जावन आसा जेजू वाट, सत आनी जिवीत. तें आपणावन भरवंशाची वाट चलुया. ही उतरां आमकां जिवीत भासायता, मार्गदर्शन दिता आनी भरवंशान भरता. आमच्या जिविताचे यात्रेंत ओदी करून अवघड परिस्थितींनी जिवंत जेजूचें जिवीत आपणावन भरवंशान वाट चलूंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान खालतीकायेन मागुया. प्राचिताची रीत. सोमया जेजू पातकाक आनी नश्टेपणांक पावयता ती वाट सोडून तुजी वाट धरूंक आमकां शिकय. सोमया खाकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू फटींगपण आनी ओनितीच्यो चाली सोडून तुज्या स्वताची वाट धरूंक आमकां जागोय. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया जेजू कोश्टांच्या भाराखाल चेपलोल्या आनी पातकाचे सावळेंत जियेतोल्या आमच्या निरशेल्ल्या काळजांक तूंच भरवंशान भर. सोमया काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. पयल्या वाचपांत धर्मदुतांच्या इतिहासान कशे भाशेन ग्रीक आनी हेब्रेव उलोवपी पयल्या क्रिस्तांवां मदें विधवांची फावो ते परी सेवा जायना म्हूण वाद विवाद जाता आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान कशे तरेन आपोस्त हो तोंटो सुटावो करतात तें आमी आयकतल्यो. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पेद्रू आमचे अस्मितायेचो आमकां उगडास करता की आमी देवाचीं भुरगीं, ताची विंचून काडलोली पोरजां, राजकीय कूळ आनी जेजूचे बुनयादीर बांदलोलें आत्मीक घर. हे भाशेन न्हयच फकत क्रिस्तांवांक पूण आख्या मनीस कुळाक सासणीक जिविताचो भरवंसो आसा म्हूण दाखोल करता. शुभ वर्तमानान जेजू आपूण वाट, सत आनी जिवीत म्हूण परगट करता आनी ताचेर भावार्थ ठेवतल्यांक बापाची वळख मेळटली म्हूण भरवंसो दिता. चितान देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावां भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विंचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातांत संपोवचें आनी आमी
सगळो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लायतल्यांव. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक विंचून काडलो. आनी ताचे बराबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनेसाक आनी आंतियोकेच्या नवशिसा निकलामाक हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडोत वेतालें आनी जेरुसल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ यादनिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजांच्या मनशांक असली वाखाणणी फावो. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोदगितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार धाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो. सोमी जेजू जिवो फातोर. मनशांनी पोरो घाल्लो पूण देवान विंचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर तर ताचे सोरी येयात. अशें तुमी जिवे फातोर कोशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक योद्न भेटोवंक एक पवित्र यादनिकी कूळ घडतल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलोलें आसा. पळयात, सियोनांत हांव एक कोणशा सोंदीचो फातोर घालतां. हांवें विंचून काडलोलो आनी मोलादीक फातोर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास ठेविनात तांकां तो बांदप्यांनी पोरो घाल्लो कोणशा सोंदीचो फातोर जालो आनी मनीस आदलून पडतात तसलो फातोर. मनशांक सोकला उडयता तसलें खोडप. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुका आदलून पडटात. हेंच तांकां देवाचें निर्मण. पूण तुमकां देवान काळोखांतले भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यांत. आपलीं कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां विंचून काडलोलें कूळ.
रायाळ याज्ञिकी कूळ संस्कारलोलें राष्ट्र आपली खाशा पोरजा देवान केल्यांत. सर्वेस्पराचें उतोर. देवाचे पडुपकार. उद्गार. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बोगोर मुजे वरवीं. जुआंवां पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबोळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान पुस्कोळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो. तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतिपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तूं सोतमानिनाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां तीं हांव म्हजेच वस्तुंगी उलोयना, पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचें जिवीत आपणावन
स्वताक काळजीदारपणान गोवाय दिवंक आनी मोगा सेवेंतल्यान पोरजेक सर्गींच्या जिविताची भरमाशान वाट दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. राजकी फुडाऱ्यांनी गरीबसाणेंत बेकारपण आनी वेगवेगळ्या तरेच्या आडकोळींक सांपडून निराशेपणांत जियेतल्यांचे आयकूंक तांचे उदरगतीक फावो ते उपाय घेवंक आनी हे भाशेन तांचो भरमासो उखलून धरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जांचो भरमासो सांडला तांणी देवाचें आसणें भोगूंक आनी तो आपणा बराबर वाट चलता म्हूण सत मानून भरमाशान जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी जण एकल्यान जेजूक आपणावन ताची वाट सत आनी जिवीत जियोंक आनी कुटुंबांत समुदायान पवित्र सोबेन आनी समाजांत भरमाशाचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ. देवाचेर विस्वास दवरात. जुआंव ओवेस्वर 14 ओळ 1. नियाळाक आदार. सॅमसन घोराब्यांत एकलोच भुरगो. सगळ्या घरच्यांचोच हुस्को ताचेर आसलो. आपलें शिकोवप करतना जायतो उचांबळ जातालो. इश्टागोत करूंक भेयेतालो आनी जिवितांत कसो वयर सरतलो आनी आपल्या घरच्यांक कसो खुशाल करतलो हेंच ताच्या मनांत येतालें आनी तो जिवितांत घुस्पतालो. जायते फावटी शिकपाक लागून आयताराच्या मिसाक वचो नासलो. रेतिरांत तो केन्नाच भाग घेनासलो. आयच्या वाचपांनी आमकां जेजूची उतरां घोटाय आनी धीर दितात. आमी भियेवपाची गरज ना म्हूण शिकयतात. जेजू म्हणटा आपूण वाट. देवाचो वाटो सरळ आनी नीट. जेजूच्या वाटेर चलतलो जाल्यार आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी नियाळूंक जाय. जेजू म्हणटा आपूण सत. मिसाच्या बलिदानांत जेजूचे मांस रगत आमी शेवताव तेन्ना आमी स्वतान बोल्लोली क्रिस्ती भाव भयणां जाता. जेजू आमच्या काळजांत आसता तेन्ना आमी सत तेंच उलोयता. जेजू म्हणटा आपूण जिवीत. दर एक दीस जिवीत दिता तो जावन आसा आमचो रचणार देव. संवसारी जिवीत आमी बरेपणान जिवंक जाय. जेजू विणे आमच्यान जिवंक जायना. ताणें दिल्ल्या जिविताक आमी दर एका दिसाक वाखाणणी दिवंक जाय. मोगाच्या बापा, बरें जिवीत जियोन बापाच्या घरा वैभवान वचूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.